Isaiah chapter 60 verse 1 to 3. ऊट परजडीत जा, तुझो ऊस वाडायला, सरस्परची महिमा तुझेर परजळता. पळे पृथ्वीर अंकार विस्तारला आणि राष्ट्रांचेर काळो, तरी तुझे सरस्पोर वयर सरता, ताची महिमा तुझेर दिश्टीक पडटा. राष्ट्रा तुझ्या उजवाडाशी येतात आणि राय तुझ्या उदेवाच्या परजळासाठी. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31. इतले सकड आमच्या दोळा हुजीर असताना आणखी आम्ही किते म्हणयेत? जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 17. तुझे विरोध वापरून केल्ले खंयचेच हातेर सुफोळ जावचे ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हरी एक जी पोटकिरे म्हूण रुजू करतली. हे सरस्पराच्या सेवकाचे सुभाग. मुजे वरवीं तांकां सडवण मेळटली म्हणटा सरस्पर. रोमन चॅप्टर 10 वर्स 9. जेजूस सोमी म्हूण तुझ्या वंटांनी तूं परगट उसारची जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुझ्या काळजांत सतमंतची जाल्यार तुका सडवण मेळटली. रोमन चॅप्टर 10 वर्स 10. कित्याक काळजाच्या बावर्ताद्वारे तुका देवाचे नितीवंतपण, तोंडाच्या उसारणेद्वारे तारण तुका लाभता. रोमन चॅप्टर 10 वर्स 11. पवित्र पुस्तकात म्हणटा, ताका सतमंतलो कोणूच लजेक पडचो ना. Acts of Apostles chapter 2 verse 21. तेदवा सोम्याचे नाव उलो मारतल्या हरी एकल्या सडवण लाभतेली. Matthew chapter 11 verse 28. ये या मुझे सृष्टी सोमेस तुम्ही कष्टात येल्यानो आणि वसन ववयतल्यानो आणि हांव तुमकां विशेव दितलो. Psalm chapter 33 verse 22. तुझी दया आमचेर असो सरस्परा, कित्याक तुझेर दवरता आमचो बरवसो. Psalm chapter 69 verse 16. म्हाका जाप दी सरस्परा, कित्याक उदार तुझी दया, तुझ्या ओढ काकुळतीन मुजेर तुझी नदर घाल.